जेजूची शांती तुमकां सगळ्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणांतो तशेंच देवाच्या उतराक आशेल्यांत तानेल्यांत भुकेल्यांत तांकां सगळ्यां जेच्या नांवान यो करता हे म्हज्या यूट्यूब चॅनलान. तर आयचो विशय हांव एक घेवन आयलां उत्पत्तींतल्यान. तर आमी हे देवाचें उतर आमी आयकोया. हे देवाच्या उतराचेर आमी थोडोसो वेळ नियाळ करुया. तर उत्पत्ती 28वी ओळ. आशीर्वाद घालून देवान तांकां म्हटलें, चडात आनी वाडात, प्रितूम भरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. समुद्रांतल्या मासळ्यांचेर, पोंतराळाल्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीमेर जियेतल्या मोनजातींचेर तुमचें धनीपण चलयात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर आमकां आनीक उत्पत्ती 18 9 आनी 10 ओळ आमी वाचुया. तांणी ताका विचारलें, सारा तुजी बायल खंय आसा? ताणें जबाब दिलो, ती भितर आसा. तेन्ना पावण्यान म्हणलें, फुडल्या वर्सा चुकोनासतना हांव तुमगेर परतून येतलों. तेन्ना साराक तुजे घोरकांनी एक भुरगो जातलो. तंबूच्या दाराशीं अब्रामा फाटल्यान रावन सारा ही गजाल आयकताली. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर उत्पत्ती 21 1 आनी 2. सर्वेस्परान सांगलोले पोरी तो साराक भेटलो आनी तिका भासायलोले पोरी तिचे सगळें ताणें पुरें केलें. ती गोरबेस जावन अब्रामाक म्हातारे पिरायेर देवान नेमलोल्या काळार एक पूत जल्मलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तर म्हज्या मोगाड भाव भयणांतो, हो विशय हांव घेवन आयलां हे भुरग्याचे धेण्या पासत. तर म्हज्या मोगाड भाव भयणांतो, जरी तर आमच्या जिवितांत आमकां भुरग्याचें धेणें आमकां मेळोंक ना जाल्यार आमी देवाक शिणोवंक फावो न्हय. कित्याक देवाचे येवजणे प्रमाणे देव आमकां भुरग्याचें धेणें आमकां फावो करतलो. आमी आमच्या काळजांतावन काळीज उक्तें करून आमी देवाक आमी उलो मारूंक जाय. जेन्ना अब्रामाक आनी साराक भुरगें आसोंक ना तेन्ना अब्रामान आपलो भावार्थ देवा वेलो हालोवंक ना, पूण अब्राम ठाणपणी उबो रावलो आनी देवाचेर भावार्थ दवरलो. जेन्ना देवान ताचो भावार्थ तपासलो तेन्ना हे भुरग्याचें धेणें हे अब्रामाक आनी साराक दिलें. आनीक अब्रामाक एका भुरग्याचो बापूय ताका केलो. तर हे वेळार आमी देवाक उलो मारुया, ताचेर भावार्थ आमी दवरुया. आयज ना फाल्यां आमकां भुरग्याचें धेणें आमकां बाप फावो करतलो. आनीक सदांच आमी जेजूचें उमळीत रगत आमी उजार करूंक जाय. हे वेळार म्हज्या भाव भयण्यांक हांव उलो मारतां, सदांच तुमी म्हणचें, जेजू तुज्या पांचूय गांयांचें जिवें उमळीत रगत हे वेळार हांव म्हज्या कुसव्याचेर देंवयतां. म्हजो कुसवो हांव भिजयतां. म्हजी आनी म्हज्या कुसव्याची सुटका कर. जेजू तुज्या पांचूय गांयांच्या जिवें उमळीत रगतान हे वेळार म्हजी बदलणी कर. जेजू तुज्या पांचूय गांयांच्या जिवें उमळीत रगतान म्हज्या जिवितांत खुशालकाय हाड. तर म्हज्या मोगाड भाव भयणांतो, जेजूच्या पांचूय गांयांच्या जिवें उमळीत रगताक शक्ती आसा, ताकत आसा.
आनी जेजूचें रगत आमकां सुटका, थारण आनी पेखवणी आमकां दिता. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणांतो, हो म्हजो यूट्यूब हो व्हिडिओ तुमी पळेतात आनी आयकतात, तांकां सगल्यांक हांव परत एक फावट तुमचे लागीं मागतां, हो विशय तुमी वाचात. पवित्र पुस्तकांतली ही 24 उत्पत्तींतल्यान हो वाचात आनी हे उतरांचे देवाच्या तुमी नियाड करात. आनी जे कोणाक भुरगे ना तांणी निराशी जावचें न्हय, दुखी जावचें न्हय. देव आपल्या येवजणे प्रमाणे, आपले मांडावळी प्रमाणे तुमकां भुरगें दितलो. जरी तर अब्रामाक आनी साराक लॉजयेक उडोवंक ना जाल्यार तुका तो केन्नाच लॉजयेक उडोवचो ना. म्हजो आनी तुजो देव दिवपाचो न्हय घेवपाचो. तो तुज्या जिवितांत तो तुका जरूर दितलो. हो भावार्थून दवर आनी देवाचेर सदांच तूं नदर दवर. तर इतलें हांव म्हजो व्हिडिओ हो सोंपयतां आनी परत एक फावट हांव तुमकां जेजूची शांती म्हणटा. आनी हो जाता तितलो तुमी व्हिडिओ शेअर करात. दुसऱ्याचे जिवितांत बदलणी जावं दी जेजूच्या उतरांनी. जेजूची शांती तुमकां.